Judith chapter 10. 4. Judith आणि होलोफर्न्स. Judith होलोफर्न्साक mellunk येता. एक पोरी जुडितान इस्रायलाच्या देवाक उलो मारलो. तिचे मागणे सोमतोच ती जमनीवेली उठली, आपले सेविकेक आपयली आणि सोनवारा दिसा आणि उत्सवा समयार रावताली त्या कुडांत गेली. आपल्या आंगाक pangurlolo gonn काddलो आणि vidveponnachim angvost-ram काडून ती nhali आपल्या आंगार bhôrpur pormôll ghalo, आपले केंस उगोile, मुकुट घालो आणि आपलो घोव मानासे जिवो आसतना घालताली तसली sonni-suta-chim angvost-ram घातली. आपल्या पांयांक वाणो घातल्यो, गोड्याक माल घाल्ले, kank-nnam, मुदयो, कानांतली आणि सगळे दागिने आपल्या आंगार चडयले. आणि आपणाक पोलेतोल्या खंयच्याच मनशाक भुलोवपा इतली सोबीत ती जाली. तिणे आपले सेविके कडेन सोऱ्याची भुली आणि तेलाचें आयदन दिलें, भाजलेल्या जवाची एक पोळी, सुकयलेल्या फळांच्यो भाकऱ्यो आणि उत्तम पिठाची भाकरी हें सगळें गुटलावन तिचे कडेन दिलें. उपरांत ती भायर सरली आणि बेथुल्या शाराच्या दारवंट्याशी गेली. थंय तांकां उजिया मेळ्ळो. तो काब्रीस आणि खार्मीस ह्या शाराच्या 2 जाणट्यां बरोबर आसलो. तिचो बदल्लो भेस आणि न्हेसोन पळोवन तिचे सुरोपायेन ते दिपकवले. तांणी तिका म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवा थंय तुका कृपा मेळूं. इस्रायलाच्या भुरग्यांचे मोहिमे खातीर आणि जेरुजल्याचे वर्ते मोहिमे पासत तो तुज्या येवजणांक येस दिवं. जुडितान देवाक नमस्कार केलो आणि तिणें तांकां म्हणलें, तुमी म्हाका आवंडेलां तें शाती पावूंक हांव वेचे खातीर म्हजे पासत शाराचो दारवंटो उक्तो करात. तिणें मागलोलें तशें तांणी केलें आणि तिचे खातीर दारवंटो उक्तो करूंक सेवकांक हुकूम दिलो. तिणें तशें करतोच जुडीत आपले सेविके बरोबर भायर सरली. ती दोंगरावेल्यान देंवताना आनी फालक्यांतल्यान वेताना नदरे भायर पडोसर नगरांतले मनीस तिका पळयत रावले. बायलो फानकांतल्यान चलून वेताना आसिरियाच्या फौजेच्या पारो करप्यांनी तांकां आडायली आनी जुडिताक धरून तिचे लागीं विचार करूंक लागले, तूं खंयच्या लोकांतली? तूं खंय थावन येताय? तूं खंय वेताय? तिणें जबाब दिलो, हांव हेब्रेवांची धूव आनी हांव तांचे सोशिलींत पळून आयल्यां, कित्याक ते थोड्याच वेळान तुमची शिकार जावचे आसात. गरजेची माहिती दिवंक तुमचे फौजेच्या मुखेल्याक होलोफर्न्साक हांव मेळूंक वेतां. आपल्या एकपूण मनाचो वो जिवाचो इबाड करिनासतना आख्खो दोंगरी वाठार जिखून घेवंक खंयची वाट धरची ती हांव ताका दाखयतलीं. तिका आयकताले तेन्ना तांणी तिचें मुखामोळ पळयलें. तांचे नदरेक एक एकदम सोबीत दिसताली. तांणी तिका म्हणलें, वेळ इबाडी नासतना तुजेच अस्तंगी आमच्या धोन्याक मेळूंक येवन तुवें तुजो जीव वाटायलोय. चल आतां ताचे तंबूंत वच. तांचे मदले थोडे तुका सांगात दितले आनी ताचेशी पावयतले. ताचे मुखार भिवू नाका, पूण आतांच आमकां सांगलां तें सगळें ताका सांग आनी तो तुका बरे भाशेन घेतलो. उपरांत तिका आनी तिचे सेविकेक सांगात दिवंक तांणी 100 मनशांक धाडले आनी हांणी तांकां होलोफर्न्साच्या तंबूशी व्हेलीं. तिच्या येण्याची खबर तंबूंनी पसरली आनी तंबूच्या मोळार गडबड जालो. होलोफर्न्साक तिची खबर दिवपर्यान ती तंबू भायर उबी आसली तेन्ना एक व्हड जोमो तिचे भोंवती एकठांय जावंक लागलो. ते तिची सोबिताय पळोवन थोटाकले आनी तिका लागून इस्रायलितां विशीं अजाप जाले.
ते एकामेकाक म्हणटाले असल्यो बायलो आसलोले पोरजे कोणाच्यान किकोंत करूंक जायत. तांचे मदल्या एकल्याक पोरयान मनशाक जिवो दवरचो न्हय. कोणूय जिवो उरल्यार आख्खो संवसार ते आपल्या चोपक्यान दरीत. उपरांत होलोफन्साचे राखणदार आनी सेवक भायर आयले आनी तांणी जुडिताक तोंबूंत व्हेली. होलोफन्स आपले खाटीर आड पडून आसलो. खाटी वयर जांबल्या लुगटाचो भांगरान नेटवयल्लो माटो आसलो माणक्यांनी आनी मोतयांनी तो श्रुंगायल्लो आसलो. ती आयल्या म्हूण ताका गमतोच तो तोंबूच्या दाराशी आयलो आनी ताचे मुखार रुप्याच्यो दिवट्यो घेवन आसले. जुडीथ होलोफन्स आनी ताच्या सेवकां मुखार आयली तेन्ना तिची सोबिताय पळोवन ते थोठाकले. ती साश्टांगी पडली आनी ताका नमस्कार केलो. पूण ताच्या सेवकांनी तिका जमनी व्हेली, वयर काडली. देवाचें उतर हें